13 डिसेंबर 2024 वर्सा क्रायम ब्रांचाचे कस्टडींतल्यान पळ काडिल्ले केशीन सिद्दीकी सुलेमान खान तशेंच पळूंक मजत करपी बडतर्फ IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक आनी हजरत साब बुवानावर हांकां अटक केल्ली। मिर्चेच्या चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्टान आतां तांचे आड चार्जीस लावपाची ऑर्द दिल्या। ऑर्द काडपाची कारणां अशीं आसात। पळ काडपाची प्लॅनिंग केल्ल्यान, पुलीस कस्टडींतल्यान पळ काडिल्ल्यान आनी गुन्यांवकाराक पळ काडपाक मदत केल्ल्यान तिगाय आरोप्यां आड आरोप फायल करपा इतले पुरावे कोर्टा मुखार आसात। चौकशी करपाच्या उद्देशान पुलीस ऑफिसरान आपणाक लॉकअपांतल्यान भायर काडिल्लो। पळ काडपाचो आपलो हेतू नासलो, हाका लागून उपरांत हांव स्वता सरेंडरूय जाल्लो ह्या बुन्यादीचेर सुलेमान खानान डिस्चार्ज अर्ज घातिल्लो। पूण CCTV फुटेज आनी साक्षीदारांनी दिल्ल्या स्टेटमेंटा वेल्यान आरोपीचो दावो फटीचो थारता म्हूण कोर्टान ताचो डिस्चार्ज अर्ज न्हयकारलो। पळ काडपाची प्लॅनिंग आनी पुलीस कस्टडींतल्यान फरार जाल्ले फाटभुंयेर सुलेमान खाना आड चार्जीस लागतले। ऑन ड्युटी ऑफिसरान गुन्यांवकाराक मदत केल्ल्यान अमित नायकाचेर चार्जीस लागतले, जाल्यार गुन्यांवकाराक लिपून रावपाक मदत केल्ल्यान हजरत साब बुनावाराचेर चार्जीस लागतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।